सध्या आम्ही खेणेर आसा मोरजेम गार्डन फाटी तुम्ही तो व्हिडिओ घातलेले आहेत की तुम्ही तारीख दिल्या की 30 तारखेर की काम स्टार्ट जातले म्हणून लोकांक पळय जी पळय तुम्ही उतरां दितात जी भाशणां सांगतात की आमी करतल्यो ते करतल्यो ते करूंक जाय। लोक आता नदर मारतात आलपट खंय रे ते तुम्ही व्हिडिओ घातलेल्या 30 तारखेर सांगलेले गोवा ट्युरिजम मिनिस्टर येयल्ले पंचायत असलेले हय मरे भाशणां केल्यात तुम्ही 30 तारखेर आज लोक ना आज दिवाळी आसा वालोर आसा तुमकां हे हॉस्पिटल करा हॉस्पिटलाची अशी हालत जाल्या एकल्या पंचायती ते दिसा तुम्ही भाशणान उलोवंक ना उलयल्यात रे तुम्ही हय तुमकां गार्डनां जाय उदक आसा लोकांची हालत जाल्ली आसा हॉस्पिटल ना उदक ना रस्ते सारके ना लायटीचे वायरी चेंज करा लागलेल्यो कोणाची गॅरंटी आसा लोक चलोन वयता मरतले तसोन तो मेल्लो जितो तुमी करतल्यात रे मिशनरी आसा तुमचे कडेन एकूच मागता सरकारा कडेन आनी गांवच्या लोकां कडेन असले तर हे कितें हे करीत गार्डनां कितें ओपोज करपाचो। फाटल्या 20 दिसां पयलीं ह्या खिंड गार्डनान आमचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे थळावे आमदार जीत आरोलकर हे आयिल्ले आणि तांणी सांगलेले की हे गार्डन 31 ऑक्टोबराक सुरू जातले पूण आयज मेरेन हे गार्डन सुरू जावंक ना। कांय वाठारांत भुरगीं खेळपाक वयतात पूण थंय साधन सुविधा ना। आपल्याच गांवांत बऱ्या पैकी हे गार्डन तयार केल्ले पूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक हांणी दिल्ले आश्वासन आयज कित्याक पुराय जावंक ना की ताकाय अधिकारी किंवा जे संबंधित कर्मचारी आसा कंत्राटदार आसा तो तांकां भियाना काय कितें असो सवाल निर्माण जाला। बेगोबेग ह्या गार्डनची दुरुस्ती करची आणि जे उतार पर्यटन मंत्र्यान दिल्ले ते पाळचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक TV खातीर।